देवाचें उतर ह्या नियाल मोळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज आमी भाग्यवंत शिमाव आनी जूद दोन मुदांक हांची परब समोरंता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू 12 शिसांक विचून काडटा. सुरवातेकूच आमी आयकता की जेजू मागणें करूंक दोंगरार गेलो. आख्खी रात देवाक मागणें करूंक ताणें सारली. लूक अशें बरयता, उजवाडटोच ताणें आपल्या शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां दोर्मदूत अशें नांवूय दिलें. आमकां कळोन येता की जेजू बरोबर दुसरे शिसूय आसले. हांव चिंतूंक पडलो की ह्या दुसऱ्या शिसांक जांचें नांव जेजून घेवंक ना तांकां कशें दिसलें काय. ते रागार जाले, निराशी जाले. ते चिंतूंक पडले की ते पवित्र नासले वो 12 शिसां मदें तांचें नांव घेवंक ते बरे नासले काय. आमचें कितें? आमी क्रिस्तांव तर जेजून आमकां आपले शीस कशे विचून काडल्यात. आमकां दर एकल्याक आमच्या उतरां आनी कोरम्या वरवीं शुभ वर्तमान परगटूंक आपोवणें मेळ्ळां. आमी आमकांच विचारुया, कसलो संदेश हांव दुसऱ्यांक परगट्टां म्हज्या उतरां आनी कोरन्या वरवीं? हांव जेजूचो संदेश परगट्टां काय? सगलें जें हांव करतां आनी ज्या लोकांक हांव मेळटा तातूंत मोगाचो संदेश आसा काय? मागुया. सोम्या जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमी सदांच तुजेरूच पातयेवन रावूं आनी विस्वास दवरूं की तूं आमच्या सांगाता आसा म्हूण जेन्ना आमी निराशी जाता. तुज्या बरवासाचेर विस्वास दवरून तूं आमकां शिकय आनी आमकां बळ दी. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून तुमकां देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.